गोय प्रदेश काँग्रेसीचो आदलो अध्यक्ष अमित पाटकारान आमदार विजय सरदेसायची भेट घेवन येवपी विधानसभा अधिवेशनात डायोसिजन शाळेचो मुद्दो उपस्थीत करपाची मागणी केली. विजयाक मेळपा फाटल्यान कसलोच राजकीय उद्देश ना अशें पाटकाराचें म्हणणें. मजगतीं काँग्रेसी कडेन स्वताचे आमदार आनी विरोधी पक्ष फुडारी आसून लेगीत शिक्षणीक संस्थेचो मुद्दो विधानसभेत मांडपा खातीर पाटकारान विजयाची भेट घेतली. मात हे विशीं विचारल्यार पाटकार सांगता आपणे हो मुद्दो आमदार कार्लोस परेरा हांचे कडेनूय मांडला. आमदार विजयान ह्यान आदी विधानसभा अधिवेशनात हो प्रस्न उपस्थीत केल्लो आनी संबंदीत लोकांनी आपल्याक हो विशय विजया कडेन मांडपाक सांगला. हाका लागून आपणे विजयाची भेट घेतली अशें पाटकारान स्पश्ट केलें. मजगतीं हो मुद्दो ह्या सप्तका भितर सुटावो करात, नाजाल्यार अधिवेशनात ह्या मुद्द्याचेर सरकाराक म्हारग पडटले अशी शिटकावणी विजयान दिल्या. पयर आमी एक इशू घेतिल्लो ऑफ द डायसेशन सोसायटी ऑफ एज्युकेशन, ज्याचे 138 स्कुलाचे स्टाफ टिचींग आनी नॉन टिचींग हांकां हें प्रमोद सावंताचें सरकार सिस्टमॅटिकली टार्गेट करता. आनी वी हॅड गिवन अ डेडलायन टू द गव्हर्मेंट की 10 दिसांनी जर तर तुमी हें करना जाल्यार आमकां रस्त्यार येवचें पडटलें. बिकॉज आउट ऑफ 138 स्कूल जवळ जवळ 400 टिचींग नॉन टिचींग स्टाफ आमकां इफेक्ट जाता. आतां कंटेम्प्ट पिटिशनूय तांणी फायल केला. आज 25 तारीख, सो आय थिंक टुडे द हियरींग स्टेट गव्हर्मेंटान ते चॅलेंज केला इन सुप्रीम कोर्ट. स्टे ग्रांट जाल्ली ना. That day I had said that we'll raise this issue inside, outside, wherever possible. Last year monsoon sessionaत विजय सरदेसायान प्री प्रायमरी 28 जुलय 2025 ताणें प्री प्रायमरी टिचरांचो मुद्दो काडिल्लो, एक प्रश्न घातिल्लो आनी मुख्यमंत्र्यान ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस सांगिल्लें आपूण करता म्हणून. आज 1 वर्स मायज जालें ते सुद्दां तो प्रश्न मिटयना. सो वी हॅव कम हियर टुडे, वी हॅव एक्सप्लेन्ड हिम आनी आमकां खात्री आसा की तो विशय हो असेंब्लीन मांडटलो आनी हे 400 टिचींग नॉन टिचींग स्टाफ जे आसा तांकां न्याय मेळोवन दितलो. तुका विजया अशें दिवपा पडलें. काँग्रेस आतां एलओपी आसा, तुगे 3 तूं आसा न्ही काँग्रेसी अजून? न्ही, आमचो आमदार कार्लोस परेरा हू इज ऑल्सो अ लॉयर, ही रिप्रेझेंट्स डॉन बॉस्को पिलार सोसायटी. सो आय हॅव स्पोकन टू हिम ऑल्सो. लास्ट टायम जेन्ना प्री प्रायमरीचो विशय जेन्ना बाब विजय सरदेसायान काडिल्लो तेन्ना आय थिंक कार्लोसान पॉयंट ऑफ ऑर्डरूय रेज केल्ली ऑन दॅट इशू. So he's, I mean, they both have raised questions about together in past. And I have spoken to him, I have briefed him also. So he, I think, विजयाचे कशें आसा तो हो टिचरांचो विशय ताणें पयलीं घेतिल्लो. लास्ट मॉन्सून सेशनान ताणें प्री प्रायमरीचो घेतिल्लो. ही नोज दॅट सब्जेक्ट आनी ही स्टार्टेड हीज कॅम्पेन ऑफ जंय गांव थंय हांव कितें तरी इज गोईंग. So those people requested me that please brief this subject to him. So that is why we are here. हातून हें करनाकात, डिवायड करनाकात. जो मनीस प्रश्न मांडटा आनी न्याय दिता ताचे म्हऱ्यान तुमी वतले न्ही. प्रेसिडेंट आसतना इन आय थिंक हीज चेंबर ओनली वेन युरी आलेमॉस मायनिंगाचो प्रश्न घेवन गेल्लो मरे in his chamber, and then he has taken that and then we have resolved it. No? एक म्हणल्यार डायसेशन सोसायटीचो रोल खूब जाण जे आज आमदार आसा हांकां घडोवपाक अनडिनायबल की डायसेशन सोसायटीचे 148 म्हणजे 38 इश्कोलांनी खूब जाणांक घडयलेले आहा जे आज उद्द्यार पावल्या. आतां उद्द्यार पावतकर तांकां सांगप की तुमचो लोकल प्रेसिडेंट हाड, एक टेक्निकल इश्यू काडप, हें तांकां सतवणूक. एज्युकेशनान सरकार आपलो हस्तक्षेप करता, इंटरफियर जाता आनी मायनॉरिटी इन्स्टिट्युशनाक धोक्यान घालूंक सोदता. हें क्लियर सादें इन शॉर्ट इट इज दीस. वी वील टेक अप द इश्यू ऑफ नॉट ओनली दीस एम्प्लॉईज बट द एंटायर एज्युकेशन सिनारियो. आर्क बिशप इज द चेअरमॅन, तो ताजो ऑनररी कावन्सिलाचो चेअरमॅन जाता. ताका यू हॅव टू रिकॉग्नायज दीस. और गव्हर्मेंट शूड व्हेरी क्लियरली टेल अस वॉट दे गॉट इन मायंड की डायसेशन सोसायटी जे 138 स्कूल चलयता ताका तुमी हातून दवरला इन द लायन ऑफ फायर. वी वील पॅरलायज द असेंब्ली ऑन दीस इशू इफ द गव्हर्मेंट डज नॉट कम फॉर विथ द सोल्युशन. गव्हर्मेंट शूड बी रेडी फॉर अ डिसरप्शन ऑन दीस इशू alone. And I will take the lead in this. Reginald Lawrencean
कितें तरी दिलां ऑलमोस्ट इक्वल टू वॉट वी वर सेइंग. सो मे बी ही इज जॉईनिंग द ऑपोजिशन. सो देर मे बी अदर्स. बाबूश मोन्सेरात मंत्री असताना खूप गायडलाईन धाडिल्ल्यो एज्युकेशन मिनिस्टर. मे बी ऑल्सो ही विल फील लायक डुईंग कॉमन कॉज. आणि आता सीझन जाला, इलेक्शनाचो सीझन आयला, सो कलर दाखोवचो पडटलो. जर दाखयना जाल्यार लोकांक कितें कळपाक जाय, समजूंक जाय, ते लोक समजतले. हो इशू ह्या आठवड्यात सॉल्व करा, नाजाल्यार तांकां असेंब्लीन हाजेर मारक पडटले, हो इशू मारक पडटलो. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मोळकर्णेकार.